Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. जेन्ना थायरोकेअर जे आसा ते येवन आमकां टेस्ट केल्ले तितून 98 लोक पॉझिटिव्ह जाले. आता 98 लोक आता 3 ते 4 दीस जाले आयज चिकाली हेल्थ सेंटर तांकां एडमिट करना. ते म्हणटा की ते बेड्स ना म्हणून. पेशंट्स थोडे सिम्पटमॅटीक आसा, एसिम्पटमॅटीक आसा. आयज जो आसा आमचे दोन भुरगे जे इफेक्टेड भुरगे जे चिकाली हेल्थ सेंटरान गेले, हे म्हणटा ताका परत टेस्ट करपा जाय आनी तुमी मंडे परत येया. अरे हांव म्हणटा जेन्ना हे टेस्ट ऑलरेडी केलेले आसा, जेन्ना हे ऑलरेडी सिम्पटम्स दाखयता, हे लोक कित्याक एडमीट जायना. हांवें डेप्युटी कलेक्टराक फोन मारला, तुवें कितें सिस्टम केला म्हणून. तेणेन म्हाका सांगला की ते सिम्पटमॅटीक केसीस जे आसा ती आमी एडमीट करतले, एसिम्पटमॅटीक आसा ते 17 दिसाचे क्वॉरंटायन करपा जाय. आतां हांव सांगपाक सोदता सरकाराक, म्हाका अशें दिसता की सरकार हो पार्शियलिटी करपाक लागलो. आमी सरकाराक म्हणटा जे पळय लोक पॉझिटिव्ह आसा तांकां क्वॉरंटायन सेंटरान घाल, सिम्पटमॅटीक आसूं या एसिम्पटमॅटीक आसूं. काला भवन जी आसा ही एम्प्टी आसा फॉर द लास्ट 8 to 9 years. ती तरी कोविड सेंटर करची ना जाल्यार जी आमची कासावली हेल्थ सेंटर जी आसा ती कोविड सेंटर करची. कित्याक आयज जे पळय जुवारी नगरान 25,000 लोक जे ऑलरेडी रावता तितूंतले म्हाका आतां टील डेट 300 केसीस पॉझिटिव्ह जालेले आसा. सो जेन्ना आमची कोर्ताली आतां हॉटस्पॉट जाता तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान ताबडतोब कुट्टाय एक कोविड सेंटर करपाचो गरज आसा. कित्याक जे लोकांक तुमी पळय घरा धाडटा तांकां कोण एनफोर्समेंट करना सारकें, तांकां पंचायत आसा ती पंचायत पळयना, ते खंय भोंवता तुका खबर ना. सो कोविड सेंटरान घातल्यार हे आनी बरें. तांकां पळय तुमी घरा धाडटा, तुमी लोकांक आयज फळान घालतले. हांव चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी हेल्थ मिनिस्टराक राणेक उलो मारता की हे जे पेशंट्स जे पॉझिटिव्ह जालेले आसा आमचे जुवारी नगरान तांकां ताबडतोब तुमी कोविड सेंटरान नाल्यार कोविड हॉस्पिटलान घालचे.